हांव आतांच उठून म्हज्या बापा इसरशीन वेता म्हणली उतरां म्हणली पडलेल्या जेजूचे ओपारींतल्या वेचीक पुतां. ह्या थंय स्वाभिमान कांय उणो नासुल्लो. बापायन दिल्लें सगळें आपणें नागयलां म्हणून तो जाणा आसुल्लो. बापा इसरशीन पाटी वचनासतना दुकरागुडांत कामाक रावून दुकरांनी खंयच्यो सांगो सयत खावंक मेळनासले परिस्थितींत तो आतां पडिल्लो. त्या गांवांत दुकोळ पडिल्लो म्हणच्याकी चड हो तरणाटो पडिल्लो म्हणली परिस्थिती चड म्हत्वाची जाता. आतां उठोवंक निर्धार तासोच. बापायन केवल वाट पळयत, बिरमत पावयत, चुरचुरयत, पूण उठोवंक निर्धार पुतानच करूंक जाय. ह्या वक्ता हांव आतांच उठून म्हज्या बापा इसरशीन वेता म्हणलो निर्धार म्हत्वाचो जाता. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापा इसरशीन पाटी भायर सरलो. म्हणली उतरां ओपारींतलीं भोव मोलादीक आनी म्हत्वाचीं उतरां. ही सगळे सुवार्थेचींच म्हत्वाचीं उतरां. त्या तरणाट्यान उठोवंक केल्लो निर्धार आनी उठून बापा इसरशीन गेल्ली गजाल ताका आनी ताच्या बापायक भोव संतोशाची आनी म्हत्वाची जाता. वाट चुकलेल्यांनी पातकान पडलेल्यांनी तांतूनच लढसो आनी तांतूनच उरसो सुवार्थे विरोध वेचो पडणेचो निर्धार. तांतले उठोवंक पातकाक पाट करूंक बापाशी फाटी येवंक करसो सुवार्थेक पुरक फेस्तांत रिकसो निर्धार. उठसो निर्धार स्वतान शिवाय हेरांनी करूंक जावचो ना.